अस्नोडच्या अष्टगंध कंपनीन लोकांचे पैसे बुडयल्याची घडणूक उक्ताडार आयल्या। फाटल्या 20 वर्सां सावन ह्या बँकेन लोक फिक्स डिपॉझिटाचेर पैसे भरताले। फुडल्या 2 म्हयन्यांत हे पैसे तांकां इंट्रस्टाक सकट मेळपाचे आशिल्ले, मात आतां इंट्रस्ट सोडूनच घाला, मुद्दल सुद्दां मेळप कुस्तार जाला अशें बँकेन दुडू इन्वेस्ट केल्ले लोक सांगतात। सर्वसामान्यांचे पैसे चोरी करपी मनशांचेर कारवाय जावची अशी मागणी ह्या वेळार लोकांनी केल्या। ह्या विशीं 103 डिपॉझिटरांनी जॉयंट कंप्लेंट दिवन इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेला कडेन कागाळ केल्या। आता आम्ही घाला इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान वी हॅव ऑलरेडी फायल्ड अ कंप्लेंट। आता आमची मेन दरखास्त आसा की पुलिसान एक्शन घेवचो। आम्ही ऑलरेडी हायकोर्टाच्यान ऑर्डर हाडिल्ली की आमची जी कंप्लेंट आशिल्ली अष्टगंधा कॉपरेटिव्ह सोसायटीचेर की एक्शन घेवची। ताच्या मागीर तांणी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट केलो। आता लास्ट 3 महिने जाला तो एडमिनिस्ट्रेटर तांकां नोटीस धाडीत आसा की बाबा तुम्ही आमकां हँड ओवर करा। अजून पर्यंत दी एडमिनिस्ट्रेटर इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। ताणें अजून कंप्लेंट घालूं ना तांचेर की बाबा ते इल्लिगल एक्ट्स केल्या। एकदा तांची कमिटी डिजॉल्व जाली, इट इज व्हेरी क्लियर की तांचे इल्लिगल एक्ट्स आसा म्हणून ती कमिटी डिजॉल्व जाल्या। कित्याक इल्लिगल एक्शन नसता जाल्यार कोणूच डिजॉल्व करची ना कमिटी। आता आमचे आनीक दरखास्त आसा, जवळ 8 कोटी ते 9 कोटी लोकांचे, हे सगळे लोकांचे पैसे अडकले तातूंत। तर सगळ्यांची तीच विनंती आसा की जे आसा जे जस्टीस आमकां जाय तुम्ही एक्शन इमिजिएटली घेवचे, FIR रजिस्टर करचे, तांचेर कंप्लेंट घालचे आणि तुम्ही रजिस्टर करा FIR इमिजिएटली आणि इमिजिएटली एक्शन घेवचे। आमकां मेनली ते जाय, जितले बेगीन एक्शन जाता तितले आमकां बरें आणि आमच्या सगळ्या लोकांक बरें। तांचे सगळ्यांचे पैसे अडकल्या। आता सुद्धा 103 लोक आयल्या, 103 लोकांनी सिग्नेचर मारल्या कंप्लेंटाचेर। इट इज अ जॉईंट कंप्लेंट बाय एवरीबडी, इट इज नॉट गेट वन सिंगल इंडिविज्युअल हॅज फाइल्ड इट। 103 लोक, दॅट इज 103 फॅमिलीज डायरेक्टली फ्रॉम गोवा आर अफेक्टेड फ्रॉम दीस आणि सगळ्यांचे पैसे अडकल्या। सो म्हणून हांव तुमकांय दरखास्त करता आणि CMाक आणि सगळे इकॉनॉमिक ऑफेन्सेस आणि SP सगळ्यांक दरखास्त करता की इमिजिएटली एक्शन घेवचे, FIR रजिस्टर करचे आणि कोणे हे चोरी केल्या तांचेर एक्शन घेवचे। कोऑपरेटिव्ह सेक्टर DGPक आमी लेटर दिल्लें आसा, कोऑपरेटिव्ह मिनिस्टराक दिला, कोऑपरेटिव्ह होम मिनिस्टराक आमी पर्सनली मेळ्ळे। हे साधारण आमची एप्रिलांतली गजाल आणि एप्रिलांत ताणें आमकां सांगलें की 15 दिसां भितर आपूण एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता म्हणून। तो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट जालो केन्ना, जेन्ना आमी हायकोर्टान गेले, हायकोर्टाची ऑर्डर दिली तेन्ना अपॉइंट जालो। फक्त कागदी घोडे चलतात। तो तेका अपॉइंट गेला, तो तांकां लेटरां करतात, ते तांकां थंय हजरूच रावना, चार्ज दिना। चार्ज दिवपाचें आनी चार्ज घेवपाक ते 123A चे सेक्शन जे लायला गोवा कॉपरेटिव्ह एक्टा खाली, तेज्या खाली तेंच्यानी पोलीस कंप्लेंट बी सगळी करपाक जाय, पण ते कांयच करिना। हे फक्त आमकां दोळ्याक उदक पुसतात। कित्याक आनी हांगासर गोर गरिबांचे पैसे अडकलेले आसात, ते पैसे आमकां परत मेळपाक जाय। आमकां भितरले कांय पडले ना। जर आमचे पैसे आमकां जर परत मेळटा आमी सगळे विड्रॉ करता, पयशे सरतात, पण तेच काम ते करिना। ह्या खातीर सरकारान CMान कोऑपरेटिव्ह मिनिस्टरान जातीन लक्ष घालपाचें आणि हे आमकां 15 दिसां भितर खरो म्हणजे निकाल लागपाक जाय आणि तेंचेर ज्या कोणें हे चोरी केल्ली आसा, जेणे पैसे खाल्लेले आसा तेंचेर एक्शन जावची ही आमची कळकळीची